ब्रेस्ट कॅन्सराच्या पहिल्या दुयेंतींक गोंय वैजकी महाविद्यालयात मुफ्त इंजेक्शन दिले। अशे तरेन सुमार 4.5 लाखांचे वखद मुफ्त दिवपी गोंय हे देशातले पहिले राज्य जावन आसा। गोंय ब्रेस्ट कॅन्सर मुक्त करप हे आपले पहिले ध्येय जावन आशिल्ल्याचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या वेळार सांगले। संवसारीक कॅन्सर दिसा निमतान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी जीएमसीत वचून भलायकी सेवांचो नियाळ घेतलो। आज ब्रेस्ट कॅन्सराचे अवेअरनेस करपाक बी आमचो प्रयत्न पूर्णपणे चालू आसा आणि आज आम्ही नवे इंजेक्शन एक मोनोक्लोनल आम्ही नवे इंजेक्शन सबक्युटेनियस आम्ही चालू केल्ले आसा। एक पर्ट्युझुमॅब ट्रस्टुझुमॅब हे कॉम्बिनेशन इंजेक्शन असे ते सबक्युटेनियस दिवचे पडटा आणि हे आम्ही पहिले पेशंटाक आज दिल्ले आसा। हे इंजेक्शनाचो कॉस्ट आसा 4,20,000 आणि हे पेशंटा खातीर दिवपाक म्हणून आम्ही वर्साक म्हाका दिसता असले जे पेशंट आमकां हे लागतले एक 10-12 असे पेशंट येऊ शकता जेंकां ह्या तरेचे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिले त्यांचे जीवन आम्ही वाचू शकता। लायफस्टायल बी आम्ही इम्प्रूव आणि आज वर्ल्ड कॅन्सर डेच्या दिसा आम्ही ह्या निमित्तान आम्ही आज चालू करपाचो आम्ही डिसिजन घेतले। परत एकदा सांगता गोवा पहिले राज्य आसा, पहिले गव्हर्नमेंट गोवा मेडिकल कॉलेज पहिले हॉस्पिटल आसा गव्हर्नमेंटाचे जे खंय आम्ही फ्री ट्रीटमेंट आम्ही दिवपाचो ह्या इंजेक्शनाक आम्ही इन्क्लूड केल्ले आसा। देशान खंय असले इंजेक्शन फ्री दिना आणि ह्याच्या माध्यमांतल्यान आमची जनता आमची महिला जेंकां ब्रेस्ट कॅन्सर जाता जेंकां फक्त केमोथेरपीचेर पहिले आम्ही ट्रीटमेंट दिताले आयज टार्गेटेड सेल थेरपी दिवपाचो आमचो प्रयत्न चालू जाल्लो आसा। टार्गेटेड म्हणजे जेन्ना केमोथेरपी दिता तेन्ना बाकीचे सेल बी ताका अफेक्ट जाता। टार्गेटेड सेल थेरपी केल्यार इम्युनोसेल थेरपी आणि सगळे टार्गेटेड थेरपी हे नवे तरेचे थेरपी येवंक लागल्या। हे थेरपी फक्त ते कॅन्सराचे सेल्साचे टार्गेट जावन ते डिस्ट्रॉय करपाचो त्यांचो प्रयत्न आसा। तेजे बरोबर इम्युनिटीक खंय त्रास जायना आनी इम्युनिटी वेगळ्या तरेन आमी सांबाळपाचो आमचो प्रयत्न आसा। आयज रॉशान आमकां 50 कुपन्स दिल्ले आसा वेगवेगळे ट्युमर मार्कर्स पासून वेगळे गोष्टी टेस्ट आमी घेवन करूं शकता। ह्यो टेस्ट जे 50 दिल्ले आसा ते हजारांनी रुपया लागता प्रत्येक टेस्ट करून घेवपाक। केन्ना केन्ना असे मार्कर्स असता जे कशें म्हणटा ते फाउंडेशन 1 एक टेस्ट हा माझे स्वतःचे आईक जेन्ना ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्ट जाल्ले तिचे ट्रीटमेंट आता चालू आसा पण त्याच बरोबर आमकां ते करचे पडले पळोवपाक की खंयचो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ताका योग्य तरेन आमी हे करूं शकता। आनी एक केन्ना केन्ना कोण म्हणटा रक्त टेस्ट केले तेज्या माध्यमांतल्यान बी आमी वेगळ्या तरेन आमी म्हायती काडूं शकता तशें नासता ते टिश्यूच्या माध्यमांतल्यान बायोप्सी जेन्ना करता ते घेवन फाउंडेशन 1 टेस्ट करता ताका म्हारग त्यो टेस्ट एका अमेरिकेक धाडचे पडटा। आयज बी मुंबयच्यान अमेरिकेक धाडटा अमेरिकेच्यान ते टेस्ट करून मागीर तुका गावता। आमकां ही सोय आमच्या हॉस्पिटलान जाल्ली जाय आनी आमच्या हॉस्पिटलान आमी करपाक सगळे धडपड जे करूंक जाय आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो।